नमस्कार इश्टानो. 2 दीस पयलीं आमचो मुखेल मंत्री बाब प्रमोद सावंत हळदण्या कॉन्स्टिट्युन्सीन गेलो, नाशनोळा गांवांत म्हाजे घराची फॉर्मां घेवन खंय. आनी थंय हळदोणाचो आमदारूय उपस्थित आसलो. आतां तो थंय कित्याक उपस्थित आसलेलो, कितें करपाक गेल्लो, ह्या प्रश्नाचें उत्तर आमी सेकंड पार्ट ऑफ द व्हिडियोन घेवया. लास्टाक पयलीं जे थंयसर फॉर्मां वाटली आनी हे म्हाजे घर हे स्किमी अंडर ही एक्चुअली एक स्कीम न्हू. हे म्हाजे घर करून हेंच्यांनी एक डबो तयार केल्लो आहा. तुमी डबो म्हणा, बॉक्स म्हणा किंवा पिंप म्हणा. पिंप कोंकणीतले पिंप ते आमी लग्नाक बिग्नाक आयेर दितात पळय, स्टीलचे येतात, स्टेनलेस स्टीलचे ते पिंप, कोळसुली पिंप दिता पळय तसले पिंप, ते कोंकणीचे पिंप. हो एक पिंप केला आनी तितून न्हू भरपूर प्रोविजनां 4-5 आतां सद्याक आमच्या नदरेक पडला ती 3 प्रोविजनां घातला आनी तेका ते म्हाजें घर म्हणटात ह्या पिंपान डब्यान. तितूंतले एक प्रोविजन आसा ते कम्युनिदाद जाग्या वयली घरां रेगुलरायज करपाक सेपरेट प्रोविजन, ते एक स्कीम. गव्हर्मेंट लँडा वयली जागा घरां रेगुलरायज करपाक जे असेंब्लीन बील हाडून पास केल्लेले ते दुसरे प्रोविजन. आनी तिसरे प्रोविजन जे आसा जे आमकां नजरेक पयर पडले, जे हळदण्या तेंच्यांनी वचोन फॉर्मां वाटली पळय ती. सो बेजिकली आयच्या दिसाक आमकां जितली म्हायती आहा 3 स्किमी कन्सिडर करून ते म्हाजें घर म्हणटात सद्याक. समजलें? आतां ती फॉर्मां वाटलेली ती कितें आनी लोकांक मुर्खान काडपाचो जो कला आसा पळय ह्या BJP कडेन, ती आमी समजोन घेवया इश्टानो. सो बेजिकली त्या दिसा फॉर्मां वाटली ती ही फॉर्म कितें, प्रोफॉर्मा फॉर एप्लिकेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर्स. खंय कोणाक, डेप्युटी कलेक्टराक ही फॉर्मां फील करपाची आनी सबमीट करपाची. फॉर्म 1 खंय. आतां हे फॉर्म खंयच्याच कायद्याचो भाग न्हू. हेंच्यांनी हे पळोवन घेवचे, एक सर्क्युलर इश्यू केला 24 जुलय 2025 ह्या सरकारान. ह्या सर्क्युलराच्या अगेन्स्ट ते फॉर्म आसा. आनी हो सर्क्युलर कितें सांगता, हो सर्क्युलर जे सर्वे प्लॅनाचेर जे स्ट्रक्चर्स दिसता त्या सर्वे प्लॅनाक लिगॅलिटी दितलो म्हणून सांगता. तो ह्या सर्क्युलराची एक्चुअली गरजूय नासलेली, पूण नेवरदलेस आतां कितें ह्या सर्क्युलर कसो ऑपरेट जातलो तो पळोवन घेवया. सो ह्या सर्क्युलराच्या अगेन्स्ट ते फॉर्म 1 ते फॉर्म भरून जाले काय मागीर तुमकां अशें फॉर्म 2 सर्टिफिकेट इश्यू जातली. आतां ही सर्टिफिकेट कितें, ही सर्टिफिकेट म्हटल्यार ते एप्लिकेशनान तुमी 114 सर्वे प्लॅन बीन लावन दिवपाचो आनी मागीर तुमकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा कलेक्टर अशी सर्टिफिकेट इश्यू करतले सेयींग दॅट द सेट स्ट्रक्चर डज नॉट रिक्वायर अ फ्रेश कन्वर्जन सनद अंडर द प्रोविजन्स ऑफ द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 फॉर द पर्पज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन. म्हटल्यार त्या स्ट्रक्चरांक जर रिकन्स्ट्रक्ट करता जाल्यार कन्वर्जन सनदाची गरज आसची ना म्हणून तुमकां एक सर्टिफिकेट इश्यू जातली. आतां प्रश्न असो आहा की रिकन्स्ट्रक्शनाच्या टायमार तेंचे कडेन सनद मागतालो कोण आनी कित्याक तर कायदो कितें म्हणटा तो पळोवया. आतां हे फक्त सर्क्युलर काडला हेंच्यांनी आनी तेज्या वांगडा ते 2 फॉर्म 1 आनी फॉर्म 2 अटॅच केला आनी हेका आतां म्हाजें घर म्हणून ते नाचतात. पूण कायदो कितें म्हणटा तो पळोवया. हे गॅजेट 29 मार्च 2007 ह्या गॅजेटान कितें म्हणटा, इन द एक्झरसायज ऑफ द पावर्स अंडर सेक्शन 35 ऑफ द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड द गव्हर्मेंट हियर बाय एक्झेम्स फ्रॉम द ऑपरेशन्स ऑफ प्रोविजन्स ऑफ सेक्शन 30, 32, 33 and 34 द फॉलोइंग लँड्स. खंयचे जागे अबय, ऑल दोज लँड्स सर्वे होल्डिंग सिच्युएटेड इन द सेटलमेंट झोन एज पर रिजनल प्लॅन आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन अँड द सर्वे रेकॉर्ड्स ऑफ सच सर्वे होल्डिंग्स दॅट इज सर्वे प्लॅन first plan prepared under provisions of Land Revenue Code 1968 sometime in between 1970 to 72 or thereabout show existence of a structure. आता
सेक्शन 30, 32, 33 आनी 34 कितें तें पळोवया. 30 परमिशन फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज. 32 प्रोसिजर फॉर कन्वर्जन ऑफ यूज ऑफ लँड फ्रॉम वन पर्पज टू अनदर. ह्या प्रोविजना अंडर कन्वर्जन सनद इश्यू जाता. पेनल्टी फॉर सच यूजिंग लँड विथआउट परमिशन and responsibility of tenant or other person for wrongful use. सो कायदो क्लियर आसलेलो. आमी एक एग्जाम्पलूय पळोवया सनदाचें. हे सनद आमचो जो TCP मिनिस्टर आसा तेजे ते लोधा कारापूर जाता तो लोधाचो प्रोजेक्ट येता पळय कारापुरान तेका मेळ्ळेलें हें सनद. सो तुमी पळोवन घेवचें सनद नॉर्थ गोवा कलेक्टरान इश्यू केला अंडर सेक्शन 32. सो तो सर्क्युलर यांच्यांनी जो आता जुलय 2025 काढला तो सर्क्युलराच्या हिशोबान तुमकां आतां एक सर्टिफिकेट मेळटली सांगपाक की तुमचो स्ट्रक्चर सर्वे प्लॅनाचेर आसा म्हणून. इवन दो सर्वे प्लॅनाचेर तो दिसता आनी ते सांगतले की ही सर्टिफिकेट घेवन तुमकां आतां रिकन्स्ट्रक्शनाक वयतले तेन्ना कोण सनद मागचो ना. पूण पयलो प्रश्न जेन्ना कायद्यानूच आसलेले 2007च्यान तेंचे कडेन सनद रिकन्स्ट्रक्शनाक मागतालो कोण आनी कित्याक. ह्या लोकांक मुर्खान काडपाच्यो गजाली. आनी परत एकदा हांव रिपीट करता की म्हाजें घर म्हणून जो आतां CM भोंवता पळय प्रचाराक ते जे आनी हे मिटिंगेक वयता त्या लोकांक सांगूंक इच्छिता की तो जेन्ना इल्लिगल स्ट्रक्चर्स रेगुलरायज करतलो म्हणून फॉर्मां वाडटा म्हणटा पळय ही फॉर्मां न्हू. ही फॉर्मां 1972 जेन्ना सर्वे प्लॅन पब्लीश जाले प्रोमुलगेट जाले तेन्ना जे स्ट्रक्चर्स दिसताले तांकां कन्वर्जन सनदाची गरज ना म्हणून फॉर्म बरोवन दिवचे आनी ते मागीर तुमकां सर्टिफिकेट इश्यू करतले. तेय बीन हेंचेच ऑफिसर ते मागताले. कायदो खबर नासलेलो हेंच्याच ऑफिसरांक ते मागताले म्हणून आतां तश्यो सर्टिफिकेट इश्यू करच्यो पडटा. नेवरदलेस ह्या प्रोविजनाक म्हाका दिसना ऑपोजिशनान ऑब्जेक्ट केल्लेशें आमी करूंक नासलेले बिकॉज येस एडेड फीचर मेळटले सर्टिफिकेट मेळटली अलॉंग विथ सर्वे प्लॅन स्ट्रक्चरूय दिसतलो सर्टिफिकेटूय आसतले हातीन एडेड एडवांटेज मान्य वेलकम मूव. पूण लोकांक हे कायदो आसलोलो तेजेर तुमी 2 फॉर्मां एड केली आनी तुमचें आतां इनलिगल घर रेगुलरायज जातलें म्हणून जे मुर्खांक काणयो सांगता पळय ते बंद करचे पिशांक पिपळ दाखोवपाचे. आतां कळ्ळें आसतलें तुमकां की ह्या डब्यान ह्या पिंपान हे जे सांगतात पळय की म्हाजें घर म्हणून तुमचें इनलिगल स्ट्रक्चर रेगुलरायज जातलें आयच्या दिसाक आमकां समजलें ते हिशोबान 3 प्रोविजन्स आसा. पयलो प्रोविजन कॉमनिदाद लँडा वयली घरां रेगुलरायज करतले म्हणून 300 काय 400 स्क्वेअर मिटर जागो दिवन. गव्हर्मेंट लँडा वयली घरां सेकंड प्रोविजन रेगुलरायज करतले 300 काय 400 स्क्वेअर मिटर जागो दिवन. आनी हे प्रोविजन की सनद एक्झॅम्प्टेड म्हणून सर्टिफिकेट दितले म्हणून. सो 3 प्रोविजनां म्हाजें घर स्कीम कॉन्स्टिट्यूट करता. कळ्ळें. आतां बाब कार्लोस आल्वारीस फरेरा त्या प्रोग्रामाक कितें विचार करून गेल्लो. प्रश्न हांगासर इतलो हें ना की तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन CM येयलो आनी आमकां अशें कळोन येयला की CMO ऑफिसांतल्यान तुमकां मॅसेज मेळ्ळी म्हणून तुमी गेले खंय. आतां जर तसो विशय आसा म्हाजें घर स्किमीक तुमी ऑब्जेक्ट केल्लेले तुमकां खबरूय आसलेलें म्हाजें घर स्किमी अंडर फॉर्मां वांटूंक येयला म्हणून जाल्यार तुमी कितें म्हणून थंय प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जाता. डिजपॉयंटींग. एड टू दॅट जर CMO ऑफिसांतल्यान तुमकां इनवायट येयले म्हणून तुमी जर गेले थंय जाल्यार इतले फावटी प्रोटेस्टाक जेन्ना आमी पर्सनली तुमकां इनवायट धाडटा तेन्ना तुमकां आमच्या इन्विटेशनाक मान दिवपाक सो दिसना. तशेंच जेन्ना तुमचे काँग्रेसीचो प्रेजिडेंट थंयसर त्याच दिसा नाशनोळा जेन्ना CM येयला त्याच दिसा वोट चोरी करून थंय आपले ते शबय घेवन भोंवतालो म्हापशा आनी मांद्र्या तेन्ना थंय तुमी दिसूंक ना. ते सोडूनच दिवया. दुसऱ्या दिसा सांखळे गेलो थंयसरूय तुमी ना. तुमचे अदून मदून जे विश्वजीत राण्यांगेर मागीर CMागेर चवथीक इवन सत्यनारायण पुजेक वयतात पळय हे फोटो पब्लीश जायत आसता सोशल मिडियाचेर. हाचो अर्थ कितें लावपाचो आमी. आतां सद्याक तुमकां त्या प्रोग्रामांक पळोवन आमकां अशें दिसपाक लागले की हो जो काँग्रेसीचो असो हात आहा पळय तो असो जाल्लो आसल्या सारको. कितें मागपाक गेल्ल्यात तुमी. दिस इज व्हेरी व्हेरी डिजपॉयंटींग अँड काँग्रेस हॅज टू पूल देअर सॉक्स. हे असले उपकारचेले ना इनडिसिप्लीन.
तो थंय निलेश काब्रालाच्या बर्थडेक वयता, सीएमाच्या प्रोग्रामांक पार्टिसिपेट जाता, तेज्या माथ्यार फुलां मारता बायलां पळय ते आपल्या माथ्यार मारून घेता. कितें करपाक सोदता? जर तुमकां बीजेपीचो इतलोच आवड आहा जाल्यार ताका रिलीज करचें काँग्रेसीन. ते IPLान बीन प्लेयर्स रिलीज करता पळय, रिलीज करा ताका आनी वचूं न्ही बीजेपीन. सीएमाकूय मागता तुमकां आदोगाद मेळटलो. हरशीं म्हणून तो असेंब्लीनूय तुमकां सजेशनां दीत आसता, ह्या कायद्यान अशे चेंजीस करा मागीर सारको जातलो म्हणून. ऑपोजिशनाक आमकां जाय, आमकां फायटींग स्पिरीट दिसपाक जाय, ना की ऑपोजिशनाचे कितले लाचार जावन तेंच्या पांयां कडेन लोटांगण घालतले ते कॉम्पिटिशन आमकां पळोवपाचें ना. आमकां फायटींग स्पिरीट पळोवपाक जाय एज ऑपोजिशन, एंड दॅट इज वॉट वी आर एक्सपेक्टींग फ्रॉम यू पीपल. लक्षान आसचें. सारकें सांगता न्हू, बरोबर सांगता न्हू हांव इश्टानो, विचार करचे. देव बरें करूं.